हात आसात उखलूंक जायना, पाय आसा चलोवंक जायना, दोळे आसात दोळ्यांनी पळोवंक जायना, जीब आसा हालोवंक जायना, पोट आसा पोटांत आनकेट आसल्यार जिरता पूण बऱ्या तरान जिरवण जायना. म्हणजे एका संपूर्ण मनशा बरें जियोंक जायना. संपूर्ण मनशाचे सर विश्वे आसल्यार ताका म्हणटात आर मारचे, कुडीक आर मारचे. एक विस्वास आसा पूण तो उपयोग करूंक जायना. तर आमच्या जिवितांत केवळ कुडीचे आर मारलेले विशयान मात्र आमी आयकना. आमी मानसीक रितीन आर मारलेले आसात. बरें करून शिकल्या, सगळें कळीत आसा, पूण एग्जामा वयता आसतना हात पाय कामतात, बरोवंक जायना, आर मारल्या. बरें शिकल्यात, PhD केला, या इंजिनियरींग केला, या डाक्टर जाल्यात, या नर्स जाल्यात, या MBBS केला, या MBA केला, पूण वेता आसतना काम करून तांकां जायना, आर मारलेल्या बरी जाता, हात पाय कामतात, आनी नॉट एबल टू पुट इन टू प्रॅक्टीस. काजर जाल्यात पूण एक बरें जिवीत जिवंक जायना. शिकल्यात, पयशे केल्यात, काम आसा, घोवाकी काम आसा, बायलेकी काम आसा, घोव बायलां सांगाता माया मोगान जियोंक शकनात, त्या काजरी जिविताक आर मारता. थोड्यांक कुटुंबा जिवीत आर मारता. बरी बायल आसा, बरी भुरगीं आसा, बरो घोव आसा, पूण कुटुंबा जिवीत बऱ्या तरान चलना. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक, म्हज्या मोगाच्या भावांक भयणीक, म्हज्या इश्टा मंत्रांक आनी देवाच्या भुरग्यांक म्हजे प्रणाम, म्हजे वंदन. देव बरो दीस दी तुमकां समेजता. हॅव ए गूड डे विथ द लॉर्ड. हे मागण्याची विधी आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एका गिताद्वारे हो मागण्याचो वेळ आमी आरंभ करया. तुमी गावयेत भोव सुलाभ आसा ती उतरां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं शकलो सोम्यान दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं शकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. पळय सोम्या जेजू, आमी तुज्या मोगाक आशेतां. देखून आमचो वेळ दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत तुज्या एकवटांत, तुज्या पांयां तळा, तुज्या मोगांत, तुज्या काळजांत करसूंक आमी आशेतां. तुज्या भोव पवित्र काळजाचो अनुभव आमकां दी. तुज्या मोगाच्या उज्यांत आमची पातकां तूं बोगस, आमचें खोटेपण, आमचें मेळेपण, आमची नालिसाय तूं भस्मून उडय. तुज्या अमोलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. आनी तुजें उतर आयकून, तुज्या उतरांचेर नियाळ करून सासणीक जिविताची सतां आमकां उकडापी जायशें कर. जेजू तुज्या भोव बळादीक नांवान हे मागणें आमी करता. आमेन. आमी म्हणया सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोम्या काकुतकर, सोम्या काकुतकर. सोरपदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. लोका प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवस्वर 5:17 वळीर तावन 20 आनी 8 वळी पर्यंत. You may also open your Holy Bible and read Gospel of Luke chapter 5 verses 17 to 26. एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसतना फारिजेव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गलिलिया आनी जुदेया प्रांताच्या हर एक हळ्ळे तावन आनी जेरुसलेम शहरा तावन ते आयिल्ले. गुण करची दैवीक सकत ताचे थंय आसली. तेन्ना आर मारलेल्या एका मनशाक ताच्या हातोळणा समेत थोडे जण उखोल हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदी लागले. पूण लोकांच्या खेटी निमती खंयच्याय कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाकार सोडले आनी पाकें सोडोवन पिडेकाराक हातोळणा समेत तांणी जेजू मुखार
जाणां मदेंच देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा तुजी पातकां तुका बगसाली. हें आयकून शास्त्री आनी फारिजेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक पडले. ह्या थरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणेय पातकां बक्षीत. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांत तस कित्याक तुमी तसली चिंता आटयतात? खंयचें सड सोंपें? तुजी पातकां तुका बगसाली म्हणचें की उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बगसूंची पदवी आसा म्हण तुमकां दाखोवन दिवच्याक त्या आर मारलेल्या तो म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो तें हांतोळण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. समेस्त थटाक जाले आनी देवाक वर्णूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडितां आज आमी देखली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू, एक अपुर्बेचें घडीत जेजू ह्या संवसारांत आसतना घडलें. जेजू शिकोवण दिवन आसलो एका घरांत, जायतो लोक त्या घरा भोंवतणी जमलो आनी थंयसर फारिजेव शास्त्री आनी मातवारी सयत येवन लोकां मदें रावन जेजूची शिकोवण आयकून आसा. जेजून करची आजांबा विजमिता पळोवन आसा. आनी ह्या वखदां एका आर मारलेल्याक जेजू लागीं हाडून आसात 4 जाण ताजे इश्ट. हातोळणा समेत ताका उखल हाडून आसात आनी तांकां जेजू लागीं वचोंक जावना. खंयच्याय कुशीन तांकां वचोंक जावना. देखून ते पाक्या वयर सोडटात. पाकें काडून ताका जेजू मुखार देंवयतात. आनी आमी जाणां थंयसर जाल्लें तें वर्तें अजाप. आनी आतां हातूंत हांवें आनी तुवें शिकचें जायतें आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकांत देव मोगाचें आमचे लागीं उलयला आनी उलोवनूच आसा. आनी हांव आनी तूं कितें जावन आसा हांव पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. हांवें आनी तुवें कितें खरी येत आमच्या जिवितांत म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. मात न्ही हांवें आनी तुवें कितें जावं येत, कितें जोड घेवं म्हणून ही पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. आनी हांगासर आमी पळोवया, ताका आर मारल्या. आर मारल्या म्हळ्यार अर्थ कितें? ताच्या कुडींत बायल्यान आमी पळयत आसतना कांयच उण ना, कितेंच उणेपण ना. उण म्हळ्यार देर इज नथींग दॅट इज विजिबली फिजिकली लॅकिंग. माथ्या तावन पांयां पर्यंत सगळें ताजें आसा तशें आसा. बरेच केस आसा ताका, कान आसात, दोळे आसात, दोळे दिसतात, जीब आसा, दांत आसात, हात पांय आसात, काळीज काम करता, किडनी आसात, पांय आसात, सगळें सारकें आसा. पूण ताका काम करूंक जायना. हात आसात उखलूंक जायना, पांय आसात चलोवंक जायना, दोळे आसात दोळ्यांनी पळोवंक जायना, जीब आसा हालोवंक जायना, पोट आसा पोटांत आनकेट आसल्यार जिरता पूण बऱ्या तरान जिरवण जायना. म्हणजे एका संपूर्ण मनशा बरें जियोंक जायना. संपूर्ण मनशाचे सर विश्वे आसल्यार ताका म्हणटात आर मारचे, कुडीक आर मारचे. एक विस्वास आसा पूण तो उपयोग करूंक जायना. तर आमच्या जिवितांत केवल कुडीचे आर मारलेले विशयान मात्र आमी आयकना. आमी मानसीक रितीन आर मारलेले आसात. बरें करून शिकल्या, सगळें कळीत आसा, पूण एग्जाम वयता आसतना हात पांय कामतात, बरोवंक जायना, आर मारल्या. बरें शिकल्यात, PhD केलां, या इंजिनियरींग केलां, या डाक्टर जाल्यात, या नर्स जाल्यात, या MBBS केलां, या MBA केलां, पूण वेता आसतना काम करून तांकां जायना. आर मारलेल्या बरी जाता, हात पांय कामतात आनी नॉट एबल टू पुट इन टू प्रॅक्टीस. काजर जाल्यात पूण एक बरें जिवीत जिवंक जायना. शिकल्यात, पयशे केल्यात, काम आसा, घोवाकी काम आसा, बायलेकी काम आसा, घोव बायलां सांगाता माया मोगान जियोंक शकनात. त्या काजरी जिविताक आर मारता. थोड्यांक कुटुंबां जिवीत आर मारता. बरी बायल आसा, बरी भुरगीं आसा, बरो घोव आसा, पूण कुटुंबां जिवीत बऱ्या तरान चलना. थोड्यांचे बिझनस आसा, बरें बिझनस आसा, सगळे सवलती आसात, पूण आर मारल्या बरें जाता. थोड्यांक बऱ्यांतले बरें अवकाश आसा ते करूंक जायना. यू कॅन बी पॅरलायज सोशियली, culturally, in many aspects of your life. You have the blessings, but you are not able to use it. आणि तसल्यांक जेजू लागीं हाडची गरज आसा. कित्याक जेजू थंय आसा गूण करची सकत, आयसो वांजेल म्हणटा. जेजू थंय आसा गूण करची सकत. कित्याक आमी जेजू विशयान चिंता आसतना सबार जाण चिंतात 2000 वर्सां पयलें मरियमेच्या गर्भांत तावन जल्मलो एक मनीस म्हणून. वय मरियमेच्या गर्भांत तावन जल्मलो मनीस वय, पूण मोगाचें न्हू, त्या जेजूच्या कुडी भितर आसा देव सैमाचो मनशापूत.
आतां जेजू देवपूत की मनशापूत वय मरये मायेंत हांव जल्मलो म्हज्या बरी तुज्या बरी पूण म्हाका आनी तुका एक संवसारी रक्ता मासाचो बापूय आसा रक्ता मासाचो बापूय जेजूक ना मरी माय अवकार आसतनाच ह्या संवसारांत जल्मलो तर तो देवपूत जेजू आमच्या बरीच एक मनीस 40 दीस आनी रात उपवास करता आसतना तो भुकेलो तो तानेलो देवसारान ताका ताळ्ळें पूण तो देवपूत देखून ताणें पात करुना एकच एक पात करनासो एकच मनीस म्हळ्यार समी जेजू क्रिस्त ताणें पातकच करुना कित्याक तो देवपूत तो मनशापूत देखून सगळो दीस वावर केल्या उपरांत सांजेर तो थकलो ताजेशी सांगताने म्हळें म्हाका इल्ली न्हीद काडूंक जाय देखून हांव त्या तारवाचेर पयन कसता आसतना इतलें न्हिदता तो वचून संकाणाचेर तकली दवरली ताका न्हीद पडली कित्याक तो मनशापूत पूण वाटेर वयता आसतना तुपान उठलें 2 वैरपंदां जालीं बुडटा म्हणटा आसतना शीस भियेलें आनी ताका येवन ताका हालोवन ताणें उठयलें आनी म्हळें सोमिया तो उठ आमी बुडता आमी नाश जाता जेजू तक्षण उठलो आनी दर्याक तो भेस्टायता आनी फर्मायता शांत रावंक आनी तुफान सयत तो शांत करता कित्याक तो देवपूत तो मनशापूत देखून गेत्सेमानी मळ्यांत थंयसर मागणें करतना तो सगळो घाम येता इतलो तो घाम येता की बियान खामता की रक्ताचो घाम तो घाम येता कुर्सार उमकळटा आसतना ताणें बोब मारली म्हाका तान लागल्या वय ताका तान लागली पूण तो देवपूत देखून कुर्सार पातक रडलेल्या स्वरात तो सांगूंक शकलो आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलो तूं सरकार आसतलो तुज्या बातकां वखसल्यान तो मनशापूत देखून कुर्सार वर्ते खस आसतना ताका सोसूंक जायनासतना ताणें हाक बोब मारली म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय पण तोच देवपूत देखून तो देवा बापा म्हणटा बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां म्हाका जेन्ना मनशांक आमचो आत्मो ओपून दिवंक जायना तुवें थोडे फावटी आशेल्यार आमच्या आत्म्याचेर आमकांच अधिकार ना पूण तो देव देखून ताच्या आत्म्याचेर ताका अधिकार आसलो ताका जीव दिवंकी अधिकार आसलो तो काण घेवंकी अधिकार आसलो देखून तो आपणाचो जीव आत्मो बापाच्या हातांत समर्पण दिता बाप ताका परतून पुनर्जिवंत उठयता तो मनशापूत देखून लाजाराच्या घरा गेल्ल्या वेळार लाजार मरण पावल्लो 4 दीस जाल्ले मार्ता आनी मरियेचें दूख पळोवन थंय रडलो जो सवांजली 11:35 बोळ हाती ल्हान वाक्य पळयत पुस्तकांत जॉन 11:35 जीसस वेप्ट जेजू रडलो तो मनशापूत पूण तो देवपूत देखून त्या फोंडा लागीं गेल्ल्या वेळार मरण 4 दीस जावन त्या लाजाराच्या कुडीक घाण पडलेली जाल्यार तो बोब मारूंक शकता ताका फर्मावंक शकता लाजारा भायर ये मेल्लो मनीस जीव जालो मात न्ही कुसोन गेल्लें मांस परतून जिवाळ जालें कुंभ जालीं हाडां परतून जिवाळ जालीं मेकळी जालीं हाडां परतून सांगाता मेळ्ळीं घाण पडलेली घाण गेली आनी थंयसर बरो ओमतोच्या बापान जीव आयलो देखून म्हाका जेन्ना सोम्या जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार तो देवपूत तातूंय थंय गूण करची सकत आसा देखून जेजू थंय येवन आमच्या जिवितांतली आरीच्यो पिडा गूण करून घेवया मतीची आर जावंक पुरो काळजाची आर जावंक पुरो कुडीची आर जावंक पुरो ह्या भोगणाची आर जावंक पुरो इमोशनल पॅरालिसीस जावंक पुरो मेंटल पॅरालिसीस आमच्या मतीची आर वय सुकोवन गेल्यात ह्या बंदडेंत आसात ह्या बांदपास आसात ताचे तावन सुटका सोडून घेवया आनी ह्या आरीच्या पिडेस्ताक बरेंपण जालें कित्याक ताका आसले बरे इश्ट म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळ्यांक आमकां इश्ट आसा तुमकां आसूंक पुरो न्ही जायते इश्ट तुमकां आसात वय ते इश्ट तुका जेजू लागीं हाडटात गी या जेजू तावन पयस करतात ते इश्ट तुका तुज्या जिवितांत आर मारूंक कारण जातात गी सबार जण म्हाका जेन्ना क्रिस्तांव मिसांव येतात खुमगार घेतात मागणें करतात कुमसार जातात पूण तांच्या जिवितांत आर मारलेल्या परी जाल्यार तांच्या जिवितांत ते सुफळ जायनात दे डोंट बिकम सक्सेसफुल दे आर नॉट विक्टोरियस वाय बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स तांचे फ्रेंड्स तांकां सोऱ्याचे गुलाम करतात बीडी सिगरेटचे गुलाम करतात व्याभिचाराचे गुलाम करतात अनिस्कळपणाचे गुलाम करतात या आळसायाचे गुलाम करतात वेळ पाड करच्याचे गुलाम करतात देखून तांकां बरें जावंक मन आसा ते इश्ट तांकां सोडिनात देखून म्हाका जेन्ना उडास सोरा बऱ्या इश्टांची गरज आसा देखून पळयत पुस्तक म्हणटा बऱ्या इश्टात असल्या वर्ते एक संपत्ती एक धन दिरवें दुसरें ना म्हणून ह्या बुकांत आमी वाचता बरो इश्ट एक देवाचें एक आशिर्वाद आमी तसल्या बऱ्या इश्टांक आमी जोडगे जाय ते आमकां जेजू लागीं हाडटात ह्या आर मारलेल्या पिडेस्ता 4 जण उखोल हाडटात पळय आनी हाडटा आसतना थंयसर लोक जमला कितलो लोक म्हाका जेन्ना खंयसर जेजू आसा थंयसर लोकांची खेट जाता कित्याक जेजू आकर्शीत करता
जेजू असल्यार बरो. देखून भोव पयस आमच्या सक्रामेंतांतय दैवीक रित्री मंदिरांत जायतो लोक आकर्शीत जाता. ह्या दिसांनी क्वारंटायन आयल्यार आसा जाल्यार लॉकडावन आसा जाल्यार थोडे जाण गेटी लागीं येवन मागणें करून येतात. थोडे जाण भितर येवंक पळयतात. सक्रामेंता लागीं येवन मागणें करून येतात. जेन्ना मोगाचें न्हू दैवीक रित्री मंदिरांत रेत्री आसल्यो एका मनशान सांगलें उतरां हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हाका इल्लें हांसोय आयलें, इल्ली बेजार आयली, सांगाता जाली. कित्याक म्हळ्यार तो म्हाका म्हणलो फादर हांव हांगासर रेतिरिके दाळे येतां पूण फादर तुमकां हांव तितलें लायक करना. म्हाका इल्लें बेजार जालें. हें म्हळें कित्याक तूं तितलें लायक करना? फादर तुमी सरमावन दितात पूण थंयसर दुसरे कडेन थोडे व्हड व्हड रेतीर मंदिरां आसात. थंयसर रेतेर दिताल्यांची रेतेर भारी बरें जातात फादर. तुमी तांच्या बरी रेतेर दिल्यार म्हाका चड खंय पसंद जायत. हें म्हाका बेजार जालें पूण म्हाका हांसूय आयलें. तितल्यार हांवें ताका सांगलें आरे बाबा कितली देणी म्हाका दिल्यान त्या देण्या प्रमाणे हांव देवाचें उतर प्रगट करतां. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल हांव देवाचें उतर प्रगट करतां. म्हाका दिल्ल्या देण्या प्रमाणे हांव प्रगट करतां. दुसऱ्या बरी म्हाका करूंक जायना. पूण जाल्यार हांगासर अजापां विजमितां जातात. हांगासर जायतो लोक येता. तेंचो म्हणलो तोय म्हणलो वय फादर म्हाका हांगासर ये नासतना रावंक जायना. तर हांवें ताका म्हणलें तर तूं हांगासर कित्याक येताय? फादर हांगासर म्हाका दैवीक अनुभव जाता. तुमी उलयता आसतना बाबा तर सबार फावटी म्हाका सर्गींचें दर्शन जालां. तुमचें मागणें आराधन म्हाका बरें लागता पूण म्हाका भोगचें तुमचें आराधन आनकी बरें जायचें म्हणून. हांवें म्हळें कितलें बरें जायचें म्हूण देव जाणा त्या प्रमाणे तें बरें जातलें. पळय मोगाचें न्हू थोड्यांक आमी बरें जाता या बरें जायना पूण ते आकर्शीत जातात कित्याक हांगासर जेजू आसा आनी देवाचें उतर प्रगट करतना जेजू हजर जाता. पवित्र आत्मा अभिशेक जाता. देवा बापाचें आशिर्वाद मेळटा. हांव एका घरा गेल्लो. तांणी म्हाका आपयल्लें बर्थडेक तांच्या कुटुंबाच्या भुरग्याच्या. म्हाका वचोंक जावना तें कुटुंब म्हाका मोगाचें. त्या भुरग्याची बरी वळख आसा. हांव 2 दिसां उपरांत थंयसर पावता आसतना तो भुरगो म्हाका स्पश्ट जावन सांगलो फादर आय डोंट लायक यू म्हणलो. तांच्या घरच्यांक बेजार कित्याक तशें म्हणटाय रे म्हळ्यार तांणी म्हळें ही डीड नॉट कम फॉर माय बर्थडे. फादर हांव म्हज्या बर्थडेक येवना. तर हांवें म्हळें तूं बेजार करनाका बर्थडे येवंक जावना पूण तुका एक हांवें गिफ्ट हाडलां. तूं म्हाका लायक करनाय देखून हांव तुज्या भयणीक दिता म्हळें. ना 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 आय लायक यू फादर म्हणालो. धांवून येवन ते गिफ्ट व्हरून गेलो. पळय ताका लायक नासलें पूण गिफ्टा खातीर ताका हांव लायक जालो. म्हाका न्हू थोडे फावटी तुका लोक लायक करचो ना म्हाका लायक करचो ना पूण म्हजें तें जेजू आसल्यार तुजें तें जेजू आसल्यार तुजें तें आसलें जेजू खातीर ते आकर्शीत जातले. मात न्ही तांच्या जिवितांत आसली आरीचे पिडेत आसले पिडेत हांव ते सुटका जोडटले. आतां आमी पळयता जायतो लोक आकर्शीत जालो जेजू तें. देखून महात्मा गांधीन स्पश्ट तरान सांगिल्लें जावन आसा हांव जेजूक लायक करतां पूण क्रिस्तांवांक तो मागीर कांय सांगना. तो लायक करना म्हणल्यार बरी उलयलो. कित्याक थोडे क्रिस्तांव थंय क्रिस्त ना केवल नांव वापरते ते क्रिस्त हांव म्हणून आपणाकच आपोवन घेतात मात्र. आनी थंयसर आसले मोगाचें फारिजेव आनी थंयसर आसले शास्त्री ते कित्याक आयल्या थंयसर? वय एल्लारोंदिगे गोविंदा सकट सांगता येताना ते सांगता आयल्यात पूण जेजूक शिरकोवन घालच्या खातीर. जेजू कितें सांगता तातूंत कशें आमी ताका शिरकोवन घालयेत? वो साबाताचे दिसा खंय अजापां विजमितां करता गी मोयजेचे कांय देगांचे तो मोडटा गी हें पळोवन या ताका फातरावंक ताका लगाड काडूंक ताका नाश करूंक पळयतले आसात. मोगाचें आमच्या जिवितांत त्या तराचो लोक सयत आसता पूण आमी जाय त्या बऱ्या इश्टां बरी तांणी कितें केलें कितल्या उमेदीन त्या आरिकाराच्या पिडेस्ताक हांतुरणां समेत उखोलन पाक्या वयर वयलें पाकें तांणी सोडोवन थंयसर जेजू मुखार तांणी दवरलें. आनी थंयसर ताका जेजू मुखार दवरता आसतना लोक सगळो विजमीत जालो आसतालो आनी ताच्या जेजूक सयत वर्त एक संतोश भोगलो. देखून पळय पुस्तक म्हणटा त्या 14 जाणांचो भावार्थ पळोवन त्या आरिकाराच्या पिडेस्ताचो भावार्थ पळोवन म्हणून सांगूं ना. तसो अर्थ थोडे फावटी मोगाचें आमकां भावार्थ नासल्यार आमच्या इश्टांच्या भावार्थाद्वारे आमकां बरेंपण जावचें साध्य आसा. थोडे फावटी आमच्या इश्टांक भावार्थ नासल्यार आमच्या भावार्थाद्वारे थोड्यांनी म्हाका विचारचें आसा फादर म्हज्या घोवाक भावार्थच ना म्हज्या बायलेक भावार्थच ना म्हज्या भुरग्यांक भावार्थच ना त्या म्हज्या शेजारच्यांक भावार्थच ना म्हणून अशें फुरफुरचें आसा. मोगाचें फुरफूर नाका कित्याक तुज्या भावार्था वरवीं तांकां बरेंपण लाभोवंक साध्य आसा. देखून तुजो भावार्थ घट करून घे. तूं सगळां बक्षी तूं समयाच्या एकवटान राव. तूं एका व्हडा उमेदीन तुज्या मनशांक जेजू लागीं हाडूंक प्रयत्न कर. आनी त्या आरीच्या पिडेस्ता जेजू मुखार दवरलेंच जेजून कितें म्हळें? जेजून ताका पळयलेंच ताणें म्हळें तुजीं पातकां तुका बक्षाल्यांत. वाव तुजीं पातकां तुका बक्षाल्यांत. ताका आपोवन हाडला आरीची पिडा गूण करच्या खातीर. आनी जेजू एक दुसरोच विशय उलयता तुजीं पातकां तुका बक्षाल्यांत. तो आरेचो पिडेस्त कान दोळे सावन पळयता आसतलो हें खालें जाता हांगासर अरे म्हजें पातकां बक्षोवचें म्हळ्यार आतां कितें? आनी थंयसर पळयलो लोकूय चिंता आसतलो आतां गूण करच्या बदलाक हांगा घालें कुमसाराची रीत जेजू करता पातकां विशयांत उलयता.
पूण मोगाचें न्हू ते पाक्या वयर आशिल्ले मनीस ताका सकला देंवयल्ले ताका खंडीत जावन सांगून आसत आसले वगोर राव इल्लो वेळ राव थोड्याच वेळान जेजू तुका गूण करता जेजू जावन आसा सर्गीचो वैज जर तर ताणें तुजी पिडा कितें म्हूण सोदून काडल्या खंडीत जावन तो गूण करतलो तुजी पिडा कितें म्हूण ताका समजल्या वय मोगाचें न्हू जेजूक आमची पिडा कळटा सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत 7व्या वळीर आमी वाचता सर्वेस्पर देव आमचें काळीज पळयता भायलें रूप न्हय आरीच्या पिडेस्ता भायल्यान पळयत आसतना मोगाचें जेजूक ताचे भितर कितें आसा म्हूण कळलें आमी तरी दाक्तराक गेल्या दाक्तराक आमची पिडा बेगीन कळना तो म्हणटा MRI स्कॅन कर CT स्कॅन कर एक्सरे काड आनी ब्लड रिपोर्ट जाय जे आनी तुजे स्टूल टेस्ट जाय जे आनी तुजे काळजाची उडी पळय जाय आनी सगळे टेस्ट जाय जे उपरांत दाक्तर प्रयत्न करता कितें तुका पिडा घेवन समया जेजूक मोगाचें म्हाका आनी तुका पळयल्ल्या तक्षण आमच्या पिडेचें कारण ताका कळटा हो आरेक पिडेस्त जाला ताच्या पातका वरवीं मोगाचें न्हू सबार फावटी आमी आमच्या पातका वरवीं पिडेस्त आतां मोगाचें न्हू सूख समजनाकात कोण पिडेस्त आसल्या सक्षण ताणें पातक केल्ल्या वरवीं पिडेस्त म्हूण सांगनाकात सबार जण नितीवंत मनीस बरे मनीस पातक करनातले मनीस पिडेन पडटात ती देवाची मांडावळ पूण आमी पातक केल्ल्या वेळार आमी पिडेन पडोवंक साध्य आसा पातका वरवीं आमची पिडा येवची आसा आनी आरेची पिडा एक विशेश आमकां गुर्त थोडे फावटी आमी दुसऱ्या रितीन बरी भलायकी आसल्यार पातका वरवीं आमकां आर मारता आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक आमच्या कुडीक आमच्या जिविता सामाजीक जिविताक देखून जेजू आमची पातकां बक्षिता त्या फारिजेवांक आनी लोकांक विजमीत जालें जेजून कशें पातकां बक्षिलीं म्हूण तो देवपूत देखून ताणें पातकां बक्षिलीं आनी उपरांत त्या आरेच्या पिडेस्ता तो म्हणटा उठ तुजें हांतोण घे आनी शिदा तुज्या घरा वच मोगाचें न्हू कितली अपुर्बेचीं उतरां जेजू ताका उठयता आनी चलयता म्हाका तेन्ना उडास आयलो थॉमस आल्वा एडिसन असो थॉमस आल्वा एडिसन तुमी आयकला जावं पुरो नांवार्दीक सायंटिस्ट तो ताणें फोनोग्राफी टेलिग्राफी आनी इलेक्ट्रीक प्रोडक्शन जनरेशन असले जायते संगती सोदून काडले व्हडलो बिझनस ताणें केल्लें जावन आसा आनी तो ल्हान भुरगो आसून इस्काला वता आसतना एक फावटी इस्कालाच्या टिचरांनी एक बरें लेटर बरयलें एका एनवलापान ताका घालें आनी तें पेस्ट केलें आनी भुरग्याक दिलें आनी म्हळें थॉमस तूं घरा व्हरून ये मम्मी मात दाखय आनी मम्मी मात तें वाचून दी तुवें सयत वाचून वचो तातूंत कितें बरयलां मम्मी कळटलें आनी थॉमसान तें एनवलाप हाडलें आनी मम्मीक दिलें मम्मीन तें उक्तें गेलें आनी तें वाचलें न्ही जावन त्या कागदार टिचरांनी त्या इस्कालाच्या हेडमास्टरान बरयल्लें तुजो पूत थॉमस तो बुद्दू दाड्डो ताका कितेंच मोतीक रिगाना देखून आमच्या इस्कालांत ताका शिकोवंक असाध्य देखून तूं ताका घराच दवर म्हणून बरयल्लें तें वाचलेंच आवयक एक फावटी दूख जालें बेजाराय जालें पूण तक्षण ती हांसून पुताक पळय लागली पूत आवयकच पळोवन आसा देखून आवय पुताक म्हणाली हाळे पुता तुज्या टिचरांनी मास्टरांनी इस्कालान म्हणा तूं अधीक बुद्धवंत भुरगो भोव शाणो भुरगो स्मार्ट बॉय तुज्या इस्कालाक तुका शिकोवचें असली शाती नांकय तूं कांय भियेनाका म्हज्या पुता तूं घराच राव आनी हांवच तुका शिकयतलीं तूं महान जातलोय एनवलाप तिणें बरें करून तांपलें फोल्ड करून तिणें भितर दवरलें त्या दिसा तावन त्या भुरग्याक शिकोवंक सुरू केलें सदांच ताका सांगलें तूं हुशार भुरगो तूं वर्तो भुरगो तूं प्रवीण भुरगो शाणो भुरगो वर्तो फुडार तुज्या जिवितांत देवाच्या कृपेन तूं आसा करतलो म्हूण सांगून ताका शिकोवंक सुरू केलें आनी आमी जाणां केदो व्हडलो नांवार्दीक सायंटिस्ट तो जालो आनी उपरांत तो ताच्या जिवितांत बापाय सांगता बिझनेस वावर करून ग्रेस जावन ताणें एक व्हडली एक फॅक्टरी आराम करतना फॅक्टरी बांदली तितल्या भितर ताची आवय सरिल्ली मरण पावली ती फॅक्टरी बांदता आसतना घरांत असले वस्तू सगळे शिफ्ट करूं म्हणून सगळीं फायलां उक्ते करतना आवयच्या डायरींत एक एनवलाप ताका मेळ्ळें तितल्या उडास आयलो इस्कालांत ताका काडिल्ल्या वेळार इस्कालांत हाडलें तें एनवलाप तें कितें आसा काय म्हणून ताणें उक्तें करून वाचता आसतना ताच्या दोळ्यांनी दुख आयलीं थंयसर ताका बरयल्लें जावन आसा थॉमस अती दाड्डो भुरगो शिकोवंक असाध्य ताच्या मतीन कितेंच रिगाना ह्या इस्कालांत ताका शिकयल्ल्या बरींच ना म्हणून बरयल्लें पूण आवयन पळया मोगाचें ताका पाठिंबो दिल्लो आरीच्या घराची पिडी आसता बरी आमी आरीच्या पिडेन कोसतूंक कारण कितें आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां कोणाचो पाठिंबो मेळना कोणाचें प्रोत्साहन मेळना एन्करेज मेळना अप्रिशिएशन मेळना बरो म्हूण कोणें सांगोना बरो जातलो म्हूण कोणें सांगोना पवित्र पुस्तक सांगता मोगाचें न्हू तूं देवाचो भुरगो तुज्या विशयान देवाक भांगराच्यो येवजणी आसात तुज्या जिवितांत आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी परसळोवंक देवान तुका रचलां मोगाचें न्हू आमी त्या बऱ्या इश्टां बरी आनी जेजू बरी आमच्या जिवितांत जावया हें आमी शिकया
घोव बायलेक भायल घोवाक आवय बापाय भुरग्यांक भुरगीं आवय बापायक आमच्या घरांत असल्या प्रायवंतांक शेजारच्यांक आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या हर एकल्यांक आमी एनकरेज करया जेजून केल्ल्या बरी उठ तुजें हातोण घे शीत तुज्या घरा त्या जेजू म्हणटा शीत तुज्या घरा सल उडासोर आतां तूं बरो जालोय हांगासर आसलो लोकां कडेन उलोवन रावनाका कित्याक उलोवंक रावल्या ते तुका आपूण व्हरतले त्या पिसीसपणा ह्या पिसीसपणा त्या कुड्या देवाच्या पातयेक आनी जातका शाकुना अपशकुना द्रश्ट आद्रश्ट दुराद्रश्ट असल्या सक्कड संगतीन तुका परतून पयलींचे की चड आर मारच्या बरी करतले हांगासर जाल्लें एक घडीत हांगासर एक भयण आयिल्ली हांगासर तिका जायते समस्या आसले घरांत कश्ट आसले तिका हांगासर कावन्सिलींग करन तिचे कडेन उलयता आसतना तिच्या पिडेक तिका केदाळ तकली पडापड राती सारकी न्हीद येना हें पोटान दूख ह्या विशयान सगळ्या विशयान सांगता आसतना तिका पवित्र आत्मेचो संदेश हांवें दिल्लो जावन आसा तुका तुज्या भावांचेर राग आसा तुज्या भावांक बरें करून बक्षी आनी तांचे लागीं राजी जा तांचे खातीर माग तांचे लागीं उलोवंक जायना जाल्यार व्हडली तांचे खातीर माग आनी तूं बरी जाता आनी ती बरी जाली आनी हांगासर 2-3 वर्सां हांगासर हे तरी घेवन आसली पूण ह्या दिसांनी कोरोना लॉकडावना वेळार तिजें फोन म्हाका आयलें फादर म्हाका बरें ना पोटांत विशेश दूख आसा हांवें म्हणलें हांव तुज्या खातीर मागता म्हणटा आसतना फादर एक म्हाका कुमसार जावंक आसा म्हाका बक्षी तिल्यार ती म्हणटा कितें गी म्हणून हें एक व्हडलें पातक न्ही ह्या तिचें हांव नांव सांगना देखून तुमी कुमसार असो गोट म्हूण चिंतचे नाका ती म्हणाली फादर थोड्या म्हयन्या आदीं हांव हेका मागण्याचो ब्रदर म्हण आसा ताजे लागीं हांव गेली म्हाका पोटान दूख म्हणटा ताणें कितें म्हाका खावंक दिलें आनी म्हजेर कितें मांत्रा आनी मागणें केलें तें हांव जाणा जाली हे आमचें क्रिस्तांवांचें खातलिकाचें मागणें न्ही हांवें वचूनच आसलें म्हूण पूण दाक्षिणायेन हांवें ताणें दिल्लें वखद केल्या उपरांत म्हाका पोटांत विशेश दूख आनी पडकाणी आतां धाकट्याक लागीं वचचें म्हळ्यार धाकट्यार सगळीं क्लिनीक आस्पत्रे बंद जाल्यात ताका फोन केल्यार तो मागण्याचो मदीं फोन उखलना हांवें आतां कितें करूं फादर म्हूण म्हाका फोन केला तिणें म्हाका न्हू थोडे फावटी लोक आमचे इश्ट आमकां खंय खंय व्हरून पायतात कितें करूनच असलें आमी करीशें करतात जावनच असलें अशें करतात देखून मोगाचें न्हू आमी जेजू लागीं येवया जेजू लागीं आमकां मारलेली आर जावं पुरो मोतीक काळजाक कुडीक जिविताच्या खंयच्याय संगतीक तांचे तावन आमी गूण जावया आनी जेजूच्या मोगांत आमी जियेवया जेजू तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी अखेर करता आसतना देवाचें उतर हांव तुमकां वाचून सांगता तें जावन आसा जॉबाच्या बुकांत 30 आनी 6 अवस्वरांत 11 बळीर जॉब चॅप्टर 36 वर्स 11 पूण ते ताका विधेय जायना जाल्यार तांचो नाश जातलो नेणारपणांतच ते मरतले तांणी ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्यार ते सुखान आपले दीस सोंपयतले संतोशान आपली वर्सां सारतले पळय मोगाचें न्हू जेजूक विधेय जावया जेजूची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया ताच्या उजवाडांत आमी जियेवया देवाची सर आशिर्वाद आमी जोडून घेवंक साध्य जातलें थरगींच्या देवा आरिगाराच्या पिडेस्ताक ताची सर पातकां बगसून तुवें गूण केली समया जेजू ती आमची आरीची पिडा हर एक तराची तूं गूण कर आमकां भरोन ओमतोच्या मापान जिवीत आमकां फोव कर जेजूच्या मोगांत आमच्या हर एका गरजांनी तूं पाव हें दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या हर एका म्हज्या भावा भयणीक म्हज्या इश्टांक इश्टिणेक म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांक तूं आशिर्वाद घाल तांकां बरें काम फोव कर बरो दिसपडतो ग्रास फोव कर तांकां बरी भलायकी फोव कर शांती समाधान फोव कर तांचें रीण फारीक करून तांकां वांटो फोव कर तांचे कितें गरजो आसा सगळे तेरशी तुज्या मोगान तांकां चलय हें हांव मागतां समया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचेय सवे आसो सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन जेजू हांव तुज्या मोगाक काशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता जेजू हांव तुज्या मोगाक काशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं शकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक काशेता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं शकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक काशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक काशेता तुम्हा समेस्तांक एक बरो वर्तो दीस हांव मागतां